आनी दुसऱ्या वाचपान जेजू आमकां एक वपार सांगता. हरशीं आमी ताका वेचीक पुताची वपार म्हणटा. खरें म्हणल्यार ती जावंक जाय आसली, ताका नांव पडूंक जाय आसलें मोगाळ बापायची वपार. कित्याक थंय मोगाळ मोवाळ कोण? बापूय. दोग पूत जुदेवांचे पद्दती प्रमाणे बापूय जिवंत आसतना ताच्या भाटाबेसांचे वांटे मागूंक जायना आनी वांटे करून दिवंक जायना. पूण हे वपारीन तो धाकटो पूत बापाय कडेन येवन मागता, म्हज्या दायजाचो वांटो म्हाका दी. आतां जुदेवांची पद्दत कितें आसली? म्हालगड्या पुताक दुसऱ्या पुतांक दिल्ल्या परस दोडो वांटो दिवंक जाय. पूण हांगा 2 जाण पूत आसले, म्हणजे दोडो वांटो म्हणजे कशें जालें? दायजाचे 3 वांटे कर. 2 वांटे व्हडल्या पुताक, 1 वांटो धाकट्या पुताक. बापायन ताका चडच दिले, पूण हे पुतान सांबाळलें ना. सगळें मस्तेपणाचें जिवीत जिवन ताणें तें वगडायलें. आनी मागीर पोटाक भूक लागतच, खावंक कांयच ना, ताका दुकरां चरोवपाचें काम करचें पडलें. जुदेव हरशीं दुकर पोशिनात आनी दुकराचें मांस खायनात. दुकर म्हणजे तांकां एक हळशीक मनजात, पयस रावतात ते. पूण हाका आतां दुकरां बरोबर जिवोवचें पडलें आनी दुकरांचें खाण सयत ताका खावंक मेळ्ळें ना, अशी वपार सांगता. इतलो तो पादेशेर जालो आनी मागीर तो सैराणाचेर आयलो आनी मागीर तो बापाय लागीं वचूंक भायर सरलो. आनी बापायन पयसून ताका पळयतच बापाय धांवन वेता. तो पूत येसर तो रावना, धांवन वेता, ताका वेंग मारता, ताका उमेद दिता. आनी पूत म्हणटा, बापा आतां म्हाका तुजो पूत म्हणून म्हाका लेखिनाका, तो अधिकार म्हाका ना. तुजे मानाय आसात न्ही दर दिसा दिसवाड्याक. तांतलो एकलो म्हूण गे. बापय तें सगळें कांयच आयकना. बरे कपडे हाडात, ताच्या आंगार घालात, ताका मुदी घालात, बरो गुळगुळीत पाडकुलो मारात, जेवण करुया, खावुया. कित्याक मेलोलो म्हजो पूत परत्यान जिवन जाला, सांडलेलो म्हजो पूत पाटी आयला. बापय इतलो खुशाल जाता.